यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक मेगल नमस्कार आमगेल जीएसबी समाजाचे द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कुकिंग कॉम्पिटिशन अरुणा मसाला प्रेजेंट्स जीएसबी शेफ नंबर 1 पवर्ड बाय आर्स फार्मा लैब्स लिमिटेड एंड डीबीएस ये कुकिंग कॉम्पिटिशनाचे ऑडिशन्स आंतू कोण पुरो पार्टिसिपेट जाल्ले की तांतू भितर कोण पुरो सिलेक्ट जावन नेक्स्ट राउंडा चमकलेत की हांकां एक एकलांक आमी मेळचा आसा आमगे लास्ट एपिसोडांतू तुमी मेळ नासतले ती सार्थक नायक हांकां आमी मेळ न्हू हांगेल एक्सपिरियन्स कशी जाल्ले ऑडिशन्साचे म्हणून मस्त सकट इंटरॅक्ट केलेलें आसा तशीची आयच्या एपिसोडांतू आमी आमगेल अनेक कंटेस्टंट कोण सेकंड राउंड सिलेक्ट जाला की हांकां मेळया हांगेल नांव कस्तुरी माय म्हणून हांनी ऑडिशन्सा दिवसू एक युनीक डिश केलेलो आसा वेंटी पंचामृत म्हणून आमी अशी पंचामृत आयकून आसतले ती जाल्यार हें वेंटी पंचामृत फर्स्ट टायम आमी आयकलेलें फर्स्ट टायम आमी पळयलेलें तशी पळोवया हांकां आमी मेळ न्हू हांगेल एक्सपिरियन्स कशी जाल्लें हांगेल जर्नी कशी जाल्लें हांगेल कुकिंग बॅकग्रावंड कसो जाल्लें हें सक्कट विशय हांकां मेळून आमी इंटरॅक्ट करुया सो हांनी कस्तुरी माय हांनी आमगेल्या कंटेस्टंट्सा पैकी एक सिनियर मोस्ट मेंबर म्हणून म्हणयता जाल्यार एज सिनियर आसूं पुरो बट हांगेल उमेदी हांगेल एनर्जी पळयतना आमकां आशिल्ल्यान तूं यंग म्हूण दिशिल्लो आसा तशें न्हू आजी ह्या एपिसोडांतू आमी हांकां मेळया हांगेलो टू ऑडिशन्सा विशय इंटरॅक्ट करया आनी पळोवया या गौड सारस्वत समाजाचे सक्कड वीक्षकांक आणि अजी मागशे आशिल्ले सकड शक्ती प्रेरक शक्तींक सकडांकय म्हगेले नमस्कार यूथ ऑफ जीएसबीन आयोजन केल्लेले हे शेफ नंबर 1 हाका हांव एक स्पर्धाळू जावन चमकलेली हांतू कसं की म्हाका एक स्थान दिला मुखार वचच्याक तशी आजी हांव ते कसल केल्लेले कसल म्हगेले इतले वर्साचे म्हगेले अनुभव त्या पुरो एक सान नमुन्यार एक सांगता म्हाका आतां 60 वयरी 7 वर्सां हे आशिल्ले पुरा जाणां पैकी हांवांची मालगडी म्हण लागता हांव तशी म्हगेलो अनुभवय मस्त आसाची ह्या रांदपाचे विशय म्हाका एक उमेदी आयिल्ली न्हय ती उमेदी हाडोका जाली म्हळ्यार म्हगेले अन्नाक व्हडले तोटाचे न्ही पुरो जबाबदारी आशिल्ली फुल्ला नर्सरी आशिल्ली आमकां तेन्ना एक 10-12 जण कामां जेन आशिल्ले तांकां घरकडे कापी खाण जेवण पुरो जेवचें आशिल्लें त्या अम्मान वावंट काडटना म्हाका एक वासरीन तूं वचूंक जालें परीक्षेचो कसले जेवो चिके पडपडचें आनी आशिल्लें अम्मान तिंबत आनी घालें यो आज म्हाका परीक्षा तूं तिंबत घाल्लें म्हणून व्हड न्हय गो राती पुरो मेगेली हांव करता तूं वाजी म्हणटाली अम्मा पाप जाल्यार मन येना आशिल्लें तशें सांजे येवन ते 150 सादारण उण्यार म्हळ्यार 150 पीठ वांटूचें आनी वासरीन तांणी अम्माक आनी पुरो सहाय करच्यो तशीची शिकवणय आयली केल्ली 18 वर्सार वार्डीक जाली 18 वर्सार वार्डीक जातरी थंयचे विंगड नमुन्यांचें वातावरण हांगा चेडे चेडूं हितल तें जालें थंय माव माई जाव भायो चेडूं बापा मामा लावसू तशी व्हडलें एक कुटुंब कोडेल गांवांत आतां वाडी जावन म्हाका 50 वर्सां जाता रांदप म्हळ्यार एक नमुन्यार एक खेळ उसो जालो एक म्हणटाची सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच न अनृतम ब्रूयात येश धर्म सनातनः म्हणून
म्हळ्यार सत्य उलोवपाक जाल्यार प्रिय आशिल्लें सत्य उलोवपाक तांतूय सत्यांतू अप्रियवाद सत्य त्या सांगून अजिकय कळवा तशी प्रिय जाल्यार फटी सांगून अजिकय तशी जाल्यार मिगेल एक म्हयनस कसं म्हळ्यार रांदे आनी पुरो शिनलें थंय देखून आज थंय कोणें म्हाका साया आसतालीच हांव शिनून घालचें हें करचें रिताची कोणेंय करचें तशी तो एक अभ्यास मिगेल सगळे रांदपान तूं म्हयनस मिगेल त्या हांव पयरी वेंटे जावन ताका वेंटे तळासणी हांव अशी एक ताका वेंटे पंचामृत म्हण एक नांव दिलें कसलें म्हळ्यार आमगेले आत्तांचे युवा जनांगाक कसलें त्या फुडलीं कसलें गोतना आतां पिझ्झा बर्गर आनीक तेंच पुरो खावन आसूचें हें आवसूंक गोतना तशी एक आमगेले गौड सारस्वत समाजाचें ही सकड खाण जेवण पुरा आमगेले आनी मुखावयल जनांगाक कळका आतां वेंटी म्हळ्यार कांय कसलें कश्ट ना बेंगळूर आसो मुंबय आसो तूं एक त्या मंगळूर स्टोराचे लागीं सांगल्यार जालें मामा म्हाका पांय वेंट हाडून जाल्ले तो बसार वेंट हाडून दिता तशी एक जिवाचें आंग आशिल्लें आरोग्याचें खाण जेवण आमगेले समाजाक एक परिचय करता म्हणून मुगेली एक आश माई तुमगेल नाव कस्तूरी पै म्हणून खंय दुखून तुमी हांगाचे मंगळूर पंचाडी दाखोवन पंचाळी दुखून पळय पळय आज पळयतना लायक दिसता वेंट यूज केला कसं आज आयटम निजावन वेंटी तळासण म्हणचे आमची गेल्यांतू हांव ताका ताजे पुरो उपयोगाने पळोवन हांवें चेक ताका वेंटी पंचामृत म्हणून एक नांव दवर वेंटी पंचामृत वय. स्पेशल कसं गल्ला अंतू ತಂತು ಮಿರ್ಸಾಂಗ ಲೋಸೋಣ ಅಂಬಡು ಮೀಟ ಗೋಡ त्या खुर्जूची वेंटी आमचोची आंबाडो ताजी ಒಟ್ಟು घालिसताना गोड आनी घालून एक फण्ण घालिसताना ताजी खुर्जूय गेली हाजी आमसाणी गेली विंगडू एक वस्त जाता एक त्या दोन्हीचे बाळान त्या आमगेलंतू तिन्नी दीस येंदी ओका फुडली कालांतू दद्दा बारबार बाळान तिरन जातालो ह्या वेंटीची तळासण शिवाय खंयचे आत्मगेल अम्मान म्हाका दिला आमगेल दुवे दिला कसले देहांत तशें पळय कल्मश त्या पुरा वत कयता वेंटी निमती तशें हांव एक वर्साक एक 4 वर्षपुणी एक आमगेल घरकड पुरा जनाल खातीर ह्या वेंटी एक तळासण करूं आसा तशी आरोग्याचे विषय त्या एक उपयोग वेंटेनी ह्याचे ಒಟ್ಟು जाला म्हणजे घरा आशिल्ल्यान पुरा गोड मीठ मिरसांगची ಒಟ್ಟು जावन एक घर म्हणल्यार पळता तितली चंदाची स्वर्ग जाता तक ह्या पंचामृत म्हणजे म्हण एक नमनाचे मुगेल एक हे तूप कंचाक तूप पडनाक तूप दवरचे आनी लसूण भाजूचे मागीर मिरसांग घालची मागीर ती वेंटी घालची आनी गोड घालचे मीठ सांगली ना आंबोडो दडान घालचो मागीर एक इतले म्हळ्यार इतलें उदक घालचें आनी एका कुकरांत एक विजील काडचें तेन्ना एक नमुन्याची इतलेशें जाता लागता टेस्टा खातीर म्हणून आंबोड तर नाही गेला लायक की कात्तो मंडला जाल्यार हे मेजे सगळे झाडां छके सुलभ जाता गट्टी आंबट झाडांनी पुरो जाता हय तर निघाल्यार लायक हय जाल्यार दान तरी आयकून तो जीवन आंबड कत्तूच पळय चिवून खाताना भारी रुची घरकडेक ಸ್ವಲ್ಪ वयला ताका उदक घालता आपल्यार वर्सभर जाता आनी नाटल्यार ते खाली पावसाळीन पापा खंयकी पयशे मेल्ली तिच्या कडेन पावसाळीचो वयलेलो ये आमकां खाया बरें तुमकां मस्त हेल्थाचें आंग म्हूण सांगतात ती आमकां कळना तेंगेले भास कळलेलें कळटा तांकां कसलें कोरका म्हणना ईट घालका म्हणना कसलें कोरका म्हणना भारी चंद उरलें तूं पप्पा विशयार तितली चंदपा रिलेट केले सिंपल वेंटीक ह्या म्हणटा 5 पंचामृत म्हणून सांगून नांव दिवन आत्तां तुमी उलयला स्टायल आसा पळय आमी खावूंक त्या म्हणटा लायफान एक्सप्लेन केलेलो आसा त्या हांव आयका न्ही असल नमुन्याचें एक्सप्लेनेशन एस्पेशली आमचे गेल रांदपाक तशी पुरा जाणां जड्जस आनी तांकां एक गोतना आशिल्लें 2-3 जाणां वय गोत्तू ना म्हणालीच ते खावन गोत्तू ना म्हणालीच मागीर खावन लाय जालां म्हळ्यार तांकां रुची कंपेर करूंक तांकां खावन गोतना पळय
आता विंगड रंदपणे जाल्यार तांगेले तो तांणी पळयतना सांगतालो तशें कर ते अशें जाला आयलो सोणचिके भाजील चड जाला यांचिके उणी जाला त्या चिकेची खर जाला म्हणून अक्के तूप चड जाला म्हणून म्हळ्यार तांणी तितले एक्सपर्ट कळवा जाल्यार मेगेले तांकां गोतना न्हू त्या खावन आनी पर आं लाय जाला म्हणालीच म्हाका एक बारी खुशी जाली ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು कसं करतो सर म्हाका म्हाका जोर रांदप म्हणा जोर सदांचे उमेद हांव मिगेल अंगडीन तो एक 5 महिने हें केला जसं पानीपुरी शेवपुरी दहीपुरी मसाले पुरी पुरा नमुन्याचे सकड ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಕೊರಕ तुगेले उत्तर कर्नाटकाचे करू ಗೊತ್ತು सर पुरा ಗೊತ್ತು या पुरा खाऊन शिलांक माते रुची लागता खाऊन आम्ही फर्स्ट टाइम करतो सो बट टेस्ट इज रियली नाईस मस्त लायक हांव एक आलोचन करचे ते खोर्जू खंय वता ती कोण हे सोदून काडल्या तसल पुरा प्रश्न मिगल मागता येवचे पंचामृत म्हणके गोडगोड जाला गोड तक एक खंयचो उठू खाऊचा म्हण जेवणा उठू खाऊच सकना न्ही आमी येते आमी पुरा वय वय त्या शिता भरसून खताचे पुरा काय कसं म्हणा आमकां त्या सनपण दाखवून ते खावन असका खंयच्याय विशयां पळयला चेडू हांगात मिगेल ना ते सनपण दाखवून आमी कसं दिल्ला ते तिका भारी इश्ट त्या खावन वता एड्डी खातान ते ताजी रूच आस पळय ती लागची चिकेची उणे कळ्ळें ज्या जिवाच्या आंग म्हणून खावका तशी रुची हय तुम्ही आमची गल धंदा माझं तेच की विंगडे करता तुम्ही म्हळ्यार आमची गल आ म्हणा उत्तर कर्नाटकाचे पुरा या पुलाव आणि म्हणा तांगेल न्हू पुलाव त्या पुरा करतात खंयचे खंयचे पुलाव जे जाले तो सकड नमुन्या पुलाव चाट तरी कर वय वय चाट्स पुरा करतात आणि कसं माहिती असल त्या पुरे हांव चड काय खाय न्ही असल रांदप बट एक पेरंट टायप वय रांदपा विशय वय आमची काय रांदप म्हणले पडले ह्या पुरे आत्ता जनरेशन ಗೊತ್ತು ನಾ ಮಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಜಾಲು ಪೈರಿಟ್ಲೇನ ನಾಗೋ ಮಕ್ಕ कर नी वेंटी तळासणी ಗೊತ್ತು ನಾ म्हणा तसं आता कावानी वेंटी पंचामृत म्हण नाव घालतं गो त्यातलं पण एक कसं हवा ते म्हण खातालीची तर तळासणी म्हणे सत्तानी कार जातले म्हणल्या तशी ते हांवें सोदून काडे त्या पंचामृत म्हण एक नाव घाललें तशी कसं पुरा घालला म्हणून अशी काळी गोड चांग म्हणजे असल आणि आमच्या घरात मी विसरलेला तसं नॅस की नाव असं बा मस्त सर पाव म्हण असं पावा तळसणी त्या आजेची पावसाडीन तो ह्या साईड उप्पिनंगडी वंटवाळ साईड पुरा मेळटा ह्या वेंटी पानस पुरा ताका दोड्डे हें येता वालिशी येता ताजी तळासणी लसूण फण्ण घालून त्या निजावन पुरा हे सकड आरोग्याक चांग सकड आमी ते सोदून काणका कसल्या पुरा कसल चांग म्हणून म्हाका हें समा कळला ते बाळान ते मिगेल मोमाक बार जेन चेरडू तशें ह्या एक 3 दीस दिवू का तशी ते म्हगेले रांदपाचे खंय ताय म्हळ्यार हांवें म्हाका एक अंगाची म्हगेले गरकडेची म्हगेले दुवेन सांगचे कोणय एक आमकां बेंगलोरान तूं एक रांदप अशी तुमगेले मंगळुरा म्हणके कुसुम कामत पुरा आसल्या म्हणके एक आशिल्ले जाल्यार हांव एक हाडयत आशिल्लें म्हणचे तशें म्हाका दिसलें आमगेले कोंचाडीन कोणय नाशिल्ली तशी हें दिवचें रांद हें दिवचें हय इत्याक हांव एक सूर करूनच म्हळ्यार कशेंच म्हळ्यार हांव म्हाका एक कोरका 4 जाणां दिवका हांगा दिल्ली सदां तांकां कसो दिसता अयो गेला आयदन वापस कसो घालून दिवचें म्हणून कोणाकय येता नाका फुडली म्हणकी न्हय आतांचे जनरेशन तशी दूड वाजल्याक येताची तशी हांव एक सान रितीर म्हगेले एक केल्लेलान तुला रांदय केल्लेलान तुला खाण त्या पुरा सेल करूं सूर केला कडेन ते करता आशिल्ली ते तांकां अरुण केटरर्स म्हण आसा ताणें सूर केलें हें अशी रांदय आनी पुरा हाजेर वॉट्सॅपार घालची आज अमकी तसो रांदय अमकी तसो म्हणून आं ताजे नंतर त्या सोण बसली जाल्यार तेच म्हणलं न्हू तर बशा जायना आमगेले आंगडी खाल आशिल्ली ते एकल्यान पानीपुरी शेवपुरीचे न्ही पुरा हें घाललेलें आनी ज्यूस आनी पुरा कोब्बाचे जालें एक मत्यांत येयलें कसो की सीदा आमगेले आंगडी बागेल काडलें एक कोब्बा मेशन आनी हाडलें आनी पानीपुरी शेवपुरी एक 3 म्हयने बरें केलें मागीर पुरा जनांक तूं नाका वा तशें वावंट काडूनच जे म्हण पुरा बिश्टायल म्हण मागीर तेव्हा रबयलें म्हगेले त्या रांदपा विशीं सानाचें एक उदाहरण दिता कसो म्हळ्यार आजी इडली आजी शेवई आजी तशी आयदन कंडा बट्टे इडली म्हळ्यार इडलीचे दोण्णे शेवई म्हळ्यार दांतें आळायलेलें अन्नेक पुरा तशें हांव त्या आंगणांत 2 कापड घालचें आनी म्हगेले चलयेन बरें आयदन पातलाचें तशें 2-3 वळां अशें हाडून वतलें न्हय अम्मा ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಊಟ ಉಂಟಾ म्हण सांगून निमगून गेल्यांची तशी ताय म्हगेले आयदनांची एक कडेर एक दीस
तशीची अशें हांव दोग जाणां इल्लेची अम्मा ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಟಬ್ಬು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಳೆ ಐದನ್ ಗಲ್ಚಿ ಟಬ್ಬು ತೆ ಐದನ್ ಅವಂಗಲಾರ ಗಾಲ್ನು ಟಬ್ಬು ತೆ ಸೈಡ್ ಆಶಿಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಮಣ್ಮಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಆಚೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮನೆ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನಂತ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮಣ್ಮಳ್ಳೆ ತೆ ಒತ್ತಾನ ತಂಗ ದಿಶಿಲ್ತೆ ಟಬ್ಬು ತಶಿ ಬಿತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಚ್ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಟಬ್ಬು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊಸ ಟಬ್ಬು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇವಮ್ಮ ಮಣಲ್ಲಿ ತಿಟ್ಲೆ ಮಣ್ತಾನ ಮಳೆ ಟಬ್ಬು ಕಳ್ಳೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತರ್ತೇವೆ ಮಣಲ್ಲಿ ನೀ ಟಬ್ಬುಗೆ ಅವನಿಗೆ ಟಬ್ಬು వచ్చును ಏಕು ಜಲ್ಲೋ 1.5 ಜಲ್ಲೋ ನಾಚಿ ಮಿಗಲ್ ನಾತಿ ಶಿಲ್ಗರ್ ಕಡೆ ಚಿನೋ यो वचा मळ्ळनी सीधा तिक्क घेवन आनी टब्ब कसं काणी जाला पळय म्हणून वता कडेन रे हांगेल पाप त्या टब्बान कसकी घालना नी जतस शूटिंग तांकां पळयतर मागीर पाव दिसले म्हाका थंय एकडे देवस्थाना लागीं रांदपावळ आनी कटार आनी हाण ते आशिल्ल्यान पुरो रांदप आनी करताचे आसा मोर म्हणलें वता न्ही तिकी एक केन्नाय व्हरना हांवें काय पॅड घेवन गेलें हांव खंयचे फोट काडचें रिवाज ना अशी बशील करता गेल्या निमगेल्या ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರಾ ಮಳೆ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ದಾವನ ಇಲ್ಲೋ ಏನು ಆಂಟಿ ಮಣ್ಣಾಲೋ ನೋಡು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ಇನ್ನು ನೀನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದದಂತ ಮಣ್ಣೆ ತಾನು ಚಂದಕೊಂಡು ರಬ್ಬನು ಹಸ್ಮುಖಿ ಜಾವನು ಏಕ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಳೋ ತಜ್ಜಿ ನಂತರ ಸೀದಾ ಆ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಳೋ आणि ತೆಯ್ದ ಬರಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಸಸ್ ಸೀದಾ ಗರ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯಾ ತೆಯ್ಚಿ ಮೇಗಲೆ ಕಡೇರ್ ಪಾಪ ತನಿಗೆ घेऊन दावना ಇಲ್ಲಚಿ ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಮದು ಐಪ್ಯಾಡಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ ನೀವು ಮಣು ಟಬ್ಬಾಗೆಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಐಪ್ಯಾಡ್ ತಾನೇ ಹಾಣ್ದಿಲ್ಲ मागीर 2-3 गंटले इतल्याक टब्ब घेवन आयलीची कडेरी मिगेल दुयेला म्हणलें वयगो आज अमकीत चलो मनीस येयलो अयो आमा तो आत्तांची तितलो फेमस तूं कसो ताका आनी फेमस म्हणचे म्हणाले तेन्ना हांव म्हणलें हांव ताका वर्ल्ड फेमस जाता म्हणला गो म्हणलें आत्ता गेलो ಒಟ್ಟು ಕಳ್ಳೋಲಿ ಫೋಟೋ आत्ता फुडली काला म्हणकी न्ही फुडली काला जाल्यार गर्भ जेन आशिल्ली निमती मांतारपणांची तितले ಹೆಚ್ಚನ್ नाशिल्ली जाल्यार एक पद केल्लें पळय चिंतेचे विस्तार पट्टण मांतारपण चिंतेचे विस्तार पट्टण ಮಾಂತಾರೇಕ ಒಟ್ಟೇರಿ ಹೊಂತಗಾರ ಚೊಯ್ಲಾರಿ ದಾಂತ ಸೋಣು ನಿಂದ ಕೊರ್ನು पंतू मेलविस्ताची चिंतेचे विस्तार पट्टण मांतारपण म्हण एक पद बरयलेलें त्या निमत्यात आमगेले चेडू पुरा दूर आसाची आतां न्हिजावन आमकां मात्या वेल्यार चिंतेची जाल्यार त्या चिंतिना म्हण सांगून दूर करच्याक अंत पुरा एक नमुन्याचे माती दिवचे तशी मेगेले दुवेन सांगले यूथ ऑफ GSB जाल्यार अशी आयला मा तंतू तुगेलेक नांव दिव्या हांवें हांव तुका वसरीन तूं चड पळयलेली जाय तुगो म्हणलें तशी तीण दिल्ले पार्टिसिपेट केल्ले बारी खुशी जाली तांची पुरा पळोवन जज्जसांक आनी पळोवन बारी खुश जाली सान प्रयेची तशी मेगेले कसं करचें म्हण आलोचन केली आत्तांची पुरा खाण हें तें पुरा केल्लें रे ताका कंपॅरिजन हें जाता लायक हॉटलाचें न्ही खावन आशिल्लें हें कसो जाल्यार एक टेस्ट अशी तशी मागीर एक आमगेले एक GSB समाजाचे एक परिचय कोरका म्हणलें आनी वेंटी तळासणी वेंटी पंचामृत म्हण ताजी कसो पुरा चांग कसकसल तंत पुरा आस कसो खातीर तें खावचें म्हण पुरा ताजे एक विशय सांगलो हांव आयकी जाता म्हणून म्हाका धैर्य नाशिल्लें हांव तो विशय सोडलो ते सांगले केल्ले सगळ्याल चंद डेकोरेशन केलेलें आनी एक नमुन्याचें आतां म्हगेले जिब्बेऱ्या ना नमुन्या मस्त कड पळोवन बारीक खुश जाली तांगेले पुरा टेस्ट आनी पुरा पळयले मेगेले एक वेंटे तळासणी वेंटे पंचामृत म्हणलें न्हू तो बसली कडेरी तांणी मागीर तुका हें आयके केल्लो आनी एक सुद्दां म्हणटाना म्हाका शॉक जेवो म्हणलें आनीच कसलें म्हण सांगून तक्केदेची जिवनांत वपास उमेद येयली तशी आतां ಸ್ವಲ್ಪ दीस पुरान तूं गेलें केन्ना आपयताची केन्ना घर कडेन येताची केन्ना सांगताची म्हणटाना आमगेली कितली पुरा चिंते आशिल्ली ती पुरा उणी जाली अंत माती गेलें यूथ ऑफ GSB जालें कुकींग फस्ट
फर्स्ट टाइम म्हणली न्हय जाल्यार मेगेल्लेकारी प्रती खंयचेय समाजाचे विंगड कितले कितली आसची तांगेलेची बंटांची जेवो आन्नेक जेवो मस्त जेन्स कडेन आसता जाल्यार येद्दोळ तांगेल समाजाचे कुकींग शेफ नंबर कोणाले जायनी मेगेल्लेकारी हांव मस्त निमगोन घेतल्या मस्त जना लागी त्या निमती आनी पुरा जना प्रेरक जातलींची आमगेले GSB यूथ ऑफ GSB हें केल्ल्या निमती आनी मुखारी विंगडय पुरा जनांक तांगेले नमुन्यांचे रांदपणी शेफ नंबर 1 करूं पुरोची म्हूण हांव एक लिखचें सकडा हय 3 जजेस आनी लायक जाला म्हणल्यार मागीर एकल्यान सांगलें मागीर तुका आयकी करनातल्यार आमगेली चुकी जातली तुवें उलयलेलें ताजे विशयी सांगिल्लें पुरो बारी लायक जाला म्हणल्यार सुभद्रान ती सान न्हय हांव सुभद्रा म्हणटा चेडूशी म्हाका सुभद्रान तिगेले सिग्नेचर डिश करतना म्हगेले वेंटे पंचामृताचे विशयी सांगले तशी म्हाका आनीक बारी खुश जाली यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड शेफ नंबर 1 वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट कंटेंडर तुम्ही ತಂದಪ್ಪ कशी तुम्ही हांड दिला पळय तशी ती चंद कोण उलयताच आमी एक्चुअली आमगेल्या सायडातून रॉंग जाता तुमकां सिरियस जर्नी जाल्यार हांव आतां तुमी करेक्ट जावन अशी च्या केल्यार तुमी विनर जावचे चान्सेस येस ताचे खातीर मस्त उपकार पळय मस्त उपकार न्ही गेल्यार कृतज्ञता तुमगेला बाग म्हळ्यार आमगेला बाग तुमी अंत आयिल्ला बारी लायक जाल्लो आनी असलेची ಕೆಲವು ಪರ आता फट्टनी म्हाका ಮತ್ತೆ येना जाल्यार मस्त सकट गोतस पळया वय वय आणि येवच्या एपिसोड आणि येवच्या आमच्या भितर तुम्ही खंडित मस्त शाईन जातात एका आमगेले एक चेल्यांक एक 2-3 विशय रांदपाचे म्हळ्यार हांवें सोदून काडलेले आमकां रगडारी वांटून अभ्यासू मिक्सीर घाली सतान ते हुना जेवचे तेन्ना मसाला रुची गेली चटणीक आनी परत चटणी टेस्ट येना त्या खातीर सुरेखाची उदक येदे फ्रिज्जा दवरचे आनी वाट्टितना ते फ्रिज्जा दवरलेले थंड उदक घालचे तेन्ना ते हुनी जायना चटणी शिंया दिसारी बेंगलोरांत असेल गांवांत आनी पुरो तशें केल्यार आनी लोण येता आमगेले मंगळूराक ते करेक्ट जाता चंद जावन मासोल आनी सकड लाय जाताचे आतां नोणच्या जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन मिक्सी वाट्टितना ते मिठा उदक सुरेखाची फ्रिज्जा भितर दवरका मागीर घालून वाट्टुका नोणचें वायट जायना लायक आसता ते एक आतां हें घरकडे सानू एक रगड दवरला चटणी आनी पुरा पट्टने वाटूच्या रगडा तितली रुची चटणी विंगड ना म्हगेल्या अम्मान आमकां फुडें सान आसतना वाटूचे म्हणटाना चिकेची बेजारूय येता अम्मा लागी अम्मान सांगचे चटणी जाल्यार 100 सुत्तू आनी तुगेले सुक्याक 200 आंबट आनी जाल्यार 300 सुत्तू अशी पळय सुत्तू कशी ल्याक घालची गोतूस की मागीर 300 वयर एक सुत्तू ना कैद करचे तशी 1 2 तशी वरडीक जाता सादारण कितले वर्स ताई येंची अशी चिकेला आतां वाटून तयार अंदा रुची विंगडी तशी सांगपणी आतां सान रगडो फुडें पुरो दोड्ड रगड आशिल्लीची तशी पळय वा 1 सुत्तू 2 3 आपलेशी ते मेजून वता पळय कशी हें जालें पळय सादारण सुक्याक लागीं जालो मसालो सुकी करची जाल्यार आनी एक 10 सुत्तू काडल्यार पुरो ताक वैशाखारी एक 500 दोरी अशी तांदूळची पावसाळींत एक नमुन्याचे सुत्तू ताकाय दोरी कितली तांदूळ म्हणून आतां पयरी आमगे ते एक शांत जालेली तेन्ना चट्टांबडो कोरवो आशिल्लो गाडयेर घ्या करंट गेला ते चट्टांबड्या पीठ पुरो हांवें वाट्टून हाजेरीचेर गड्यारीची चट्टांबड केलें वाट्टून तशी पुरा विसरूं ना खंयचें काम हे पुरो एक्सरसायज आतांचे जावकावे हांगा वताची जिम्मा वताची आनी कडेन वताची पुरा चंद करून एक सानो रगड दवरून वाट्टूचें बा घरकडे कोयर काण पुसूचें पोट्ट हें आनी कसलेय जायना हांव तेच आलोचन करचें आमगेले फुडें सुत्तमुत्त घरकडची एक बायल मनशांक जाल्यार पोट आयिल्लें आंग आयिल्लें म्हाका गोतना बिजी सकाळ लागून राती ताय बिजी म्हगेले मम्मा बायल आशिल्ली पापा घरा सुत्तू जन्मम्मा बायल मम्मा बायल
मुगेली देवण बाप्पा बायला पुरा गायो आता नाका बा गाई गियो नाका एक तुमकां घर कडेक सांनू रगड दवरन वाट्टू जायना मागीर तें सोडी मिक्सीन तूं मेशना रगडार घालताची 100 काम करूयात तेन्ना गेल्ले पळय सुक्की जावन गेल्ले आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ सुक्क काडला रे आंबटय जाता घे हात सुक्या मसालो हांव आनीक तेजे यूथ ऑफ GSB म्हण हांव म्हणचें मिगेल तें म्हणून तेच्या वर जाईल मिगेल तूं मामा तुगेल यूथ ऑफ GSBन पळय हें केलां तूं वसरीन तशिलें चड पडयलेलें हांवें घरान तूं विंगड कुडा पशी तूं वसरीन तूं वचचें म्हाका कसं की 4 जाणां 4 बग करचें तें एक पुरो जाणां वचच तें तसं एक उमेद रांदप म्हळ्यार आमगेले यूथ ऑफ GSB आनी मुखारी आनीके नवे 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 कसकसल पुरा विशय आसा तांतू पुरान तूं एक मुखार येवन चांग नांव घेवन हांवय तांगेले ट्रिप्पाक आनी पुरो चमकल्या मागीर पयरेक दांडिया जालेलो हांगा खंय रमणपै हॉलांत मेगेल ना ती आमा वच्चा म्हणून थंय बेंगलोरा दाखून येवन हांगा तेन्ना आमी टिकेटांनी घेतिल्ले बेंगलोरा दाखून येवन पार्टिसिपेट केलें पळय तिणें हांगा दांडियाक तशी एक हांव एक मोवमान एक केल्लें म्हळ्यार तांकां एक नमुन्याची एक उमेदशी तांकां एक कळ्ळें एक आमगेले यूथ ऑफ GSB म्हळ्यार कसले इत्तें म्हूण सांगून तशी आनी आशेस म्हाका एक नमुन्यारी धर्मारी सत्यारी चोलन पुरा चेरड बाळ यूथ ऑफ GSBची सगळे एक चांग रितीरी चांग नांव घेवन देशाक पुरा चांग कोरका आमकां सगळ्यांक एक देवान वेंकटरमणान बरें करून दिवो म्हणून देवाले मागचें तुमगेला उलयताची गॅसार शीत दवरलां उडगासूं ना कसो जालें की वा पळय कच जतस वा मेगेल पळय दाडाचे पत्तोर आनी एक शिताक एक मस्त कांदा जेवणाक दोन तशी त्या एक कसं म्हणून आज एक कॅबेजा बुत्ती आनी एक देवस्थाना सार केला उपासून करून दवरता आनी काराते किसमुरी ती सकाळी जावन फ्रिजांत बसल्या काराते किसमुरी कॅबेजा बुत्ती आनी एक देवस्थाना सार मागीर तुमी दाळिताय करता ना अर्द मुक्काल गंटे उदकांत तिंबत सोडका मागीर शिजोवका तेन्ना लायक शिजताय आनी ताका वेळूय मस्त लागना तशी जालें तितले एक गॅस ಸ್ವಲ್ಪ उरोची नमून सकड शिकोवका कंटेस्टेंट आसा ती कंटेस्टेंट नंबर 10 माय नमस्कारू नमस्कार तुमगेलें नांव के कस्तूरी पै के कस्तुरी पै म्हणून खंय दुखून आसा तुमी ಕೊಂಚಾಡಿ कोणचाडी कोडयालच वय कोडयालच ओके सो कशी जातास मागीर तुमी फर्स्ट टाइम कुकिंग कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेवची की पुढे घेतला ना फर्स्ट फर्स्ट टाइम घेवचे ओके सो यूथ ऑफ GSB हांनी फर्स्ट टाइम आमगेले कसं कुकिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलेलं आसा सो हाचे विशय कसो अभिप्राय तुमगेला वीएल दुवेन आ म्हणचे केन्ना यूथ ऑफ GSB म्हळ्यार मिगेल आमगे यूथ ऑफ GSB हें केला गो हांगा फॉरेन वच्ची टूर केला गो आनी म्हण पुरा म्हणचे तशें आमा तुगेल यूथ ऑफ GSB ना आतां कुकिंग कॉम्पिटिशन केला तुका हांव वासरीन तूं चड पडयलें इतली वर्स लागून त्या निमती एक तूं एक यूथ ऑफ GSB वचून म्हाका एक खुशी जाता वचून आमा म्हण तिणें एनकरेज केलं ना आनी तिणें पुरा ना पुरे रजिस्ट्रेशन आसा न्ही तिने हेल्प केला बारीक खुश जालें वय तशी सो फर्स्ट टाइम तुमी हांगा येवन पार्टिसिपेट केलेलें आसा घरा दुखून धुवेन तुमकां भेटयलेलें आसा हां आनी बेंगलोरांत ओके ओके सो कशी फील जाता सांगा येयले नंतर न्ही म्हाका बारीक खुश जाली आमगेलो सगळो आमची गेलो परमडस म्हळ्यार देशांत भेटयलेले यूथ ऑफ GSBची करेक्ट देराचे विशय जावो खंयचे विशय पेजे जेवण दाखोवन आमगेले संस्कार प्रत्येक
त्या निमती त्या मेगेल यूथ ऑफ GSB ಹಂಗೆಲ್ಲ तुमगे ಸ್ವಲ್ಪ मेगेल म्हणचे करेक्ट करेक्ट तसे मागीर बारीक खुशी जाल्ली म्हाका जाल्यार भंय येना जाल्यार आनी आमकां आप्पोळ वड्यांनी पुरो करूं जायना वय म्हळ्यार फ्लॅटां आसताची सुक्कोच्या बाद सकड जाल्यार येदे येदे आमगेल नमुन्याचें खाण सदां त्या चेडवांक सकाळचें एक आमगेल फोव की रुलांव की रुलांव पिठा बाकरी की तांदळा बाकरी की गो नंचण्या पोळ की आतां खाली तुमी नंचणोची मिक्सींत वाटील तितली रुची तुमी त्या मोल्लाची पीठ हाडल्यार जायना मोल्लाचे नंचण तांणी दुत्तावे करतावे जाल्यार तितले आमी आमगेल नमुन्यांचे सकड खाण करूं पळोवका नंचण्या पोळ आनी चेडवां बारी चांगू नंचण्या गोड घालूनय कोरयता आल्ली तरणी मिरसांग घालूनय कोरयता आतां गोवां पोळो कसो पुरंबळ जाता 10 मिनट भितर मिक्सी 10 मिनटय नाका रात्री तिंबा सोडचे सकाळीं चितली सोय घाल्ली मीठ घाल्लें गोंव घालो वाटलें जालें तितली सुलभ रस आतां प्रती एक हत्ता बोटा रस म्हणटा पळय तशी आमके कश्ट काण फुडें वाट्टून त्या रान्नी उज्जार कोरून आशिल्ल्यांक पुरा आतां हे चलयांक रांदप म्हळ्यार कसले एक कश्ट म्हण लेखताची मॅगी सुग्गी बिग्गी कसाकी पुरा केन्ना पळयल्यार हांव बोदां आज येताय म्हगेले घर कडेन कसले हाणी पार्सेलांनी पुरा कसले नातले कसले फोवाक कसले फोवाचे 100 बग कोरयत फोवा खाली सोयेनी हें घाल खावेत उद्दा म्हगेल्या आज्यानी फुडें फोवाक उद्दा घाल्लें आनी ताजेर इतली साकर घाल्ली आनी येदें तूप घालें आनी खाल्लें जालें पोट भर जालें तशें जाल्यार तितले चेडवांक भायली खाणांचे अभ्यास सोडवा न्हू घरा तुमी खायाची तुमकांच तो अभ्यास आसल्यार चेडवान कशें तें खायना तेल भशेन आमकां सुरे जावका तशें जाल्यार तितले चेडवांक एक चांग आमगेले समाजाचे खाण कितले की आसाची तें करचे अभ्यास करायचे म्हणून सकडा लागी म्हगेली कळकळीची एक प्रार्थना राम 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 सो पळेल नव कस्तुरी माय मेळ्ळू हांगेल एक्सपिरियन्स कशें जालें हांगेल ऑडिशन्सा जर्नी कशें जालें म्हणून पुरा आमी इंट्रॅक्ट केलेलें आसा तशें जावन न्हू नेक्स्ट एपिसोडान तूं आमगेल नेक्स्ट कंटेस्टंट कोण सिलेक्ट जाला की हांक मेळू असं सो नेक्स्ट कंटेस्टंट कोण सिलेक्ट जाला म्हूण कळका जाल्यार स्टे ट्यून्ड आमगेल पेजान तूं नोटिफिकेशन ऑन दवराती आमगेल प्रति एक एपिसोड पळयता रावपाची तद मान तुमकां कळटा आमगेल नेक्स्ट कंटेस्टंट कोण सिलेक्ट जाला ती म्हूण तशें जावन नोटिफिकेशन ऑन दवराती प्रति एक एपिसोड रिलीज जाली कोडला तुमकां पावता प्लीज स्टे ट्यून्ड पळयता रावपाची धन्यवाद.